गोय काँग्रेसीची आयज सांजे काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांच्या फुडारपणाखाला सगळ्या विरोधी पक्षांबरोबर खासा बसका जातली। लोकसभेची रणनीती थारावपा खातीर आप, गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या सगळ्या विरोधी पक्षांवांगडा आयज सांजे वेळार गोय काँग्रेसीची ही महत्वाची बसका जातली। काँग्रेसीचे बसके खातीर आरची पक्षाकूय आपोवणे दिल्ल्याचे कळटा। लोकसभा वेंचणूक आता बेगिनाच जावपाची आसा। काँग्रेसान सुद्धा आपली तयारी करपाक सुरू केलेली आसा। काँग्रेस पक्ष तांचो अजून एकूय कॅन्डिडेट जाहीर जाल्लो ना, जाल्यार आयज एक महत्वाची अपडेट्स आयिल्ली आसा, ती म्हटल्यार काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे आयज गोंयान उपस्थितीत रावतले आनी तांच्यांनी आयज सांची एक बैठक दवरल्या। ती म्हटल्यार सगळे जे विरोधी पक्ष आसा तांचे बरोबर तांची बैठक आसा आनी ही बैठक जाल्या उपरांतूच कितें तो निर्णय आमच्या मुखार येतलो। जाल्यार आयज जी बैठक जावपाची आसा ती महत्वाची लोकसभा वेंचणुकेचेर जावपाची आसा आनी सगळे विरोधी पक्ष म्हणजे गोवा फॉरवर्ड, आप, मागीर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, सगळे जे विरोधी पक्ष आसा तांचे बरोबर आयज ही महत्वाची लोकसभा वेंचणुकेचेर बैठक जावपाची आसा आनी ही जी बैठक आसा ती सांच्या वेळार म्हणजे माणिकराव ठाकरे काँग्रेस प्रभारी जे आसा ती बैठक घेतली आनी सगळ्यां बरोबर डिस्कशन जाल्या उपरांतूच आमकां फुडली जी अपडेट्स आसा ती मेळटली। ताचेच बरोबर गोंयान जो इंडिपेंडंट एक आरजीपी पक्ष आसा तांकां सुद्धा म्हणजे तांच्यांनी इन्वायट दिलेले आसा की ह्या बैठकीक तांच्यांनी सुद्धा आपली उपस्थिती लावची। जाल्यार आयज काँग्रेस पक्षान ही बैठक दवरल्या आनी सगळ्या विरोधी पक्षाक घेवन आयज ह्या बैठकीत डिस्कशन जातले लोकसभा वेंचणुकेचेर। जाल्यार फुडल्यो ज्यो अपडेट्स आसतल्यो त्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली। त्या म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।